अंत्रूज मालात एकूण 678 उमेदवार पंचायतीक रावल्यात। 4 जाण पयलींच बिनविरोध आयल्यात। चडशे वेंचणूक लढयतात ते ह्या पयलीं पंच आशिल्ले। कोयर गटारा ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटाचो अजेंडा घेवन दर एकलो वेंचणुकेक देवला। राजेश कवळेकार कवळ्या पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 4 रावला। हो खंय ताचो 4th टर्म। म्हाजो हो 4th टर्म। 10 वर्सां सरपंच, 5 वर्सां पंच। आता परत एकदा हांवें फॉर्म भरलेलो आसा आनी म्हाजो वार्ड लॅडीज जाला, महिला राखीव वार्ड। हांवें 4 नंबर वार्डान फॉर्म भरला, दुसऱ्या वार्डान। आनी म्हाका खात्री आसा की लोक म्हाजे बरोबर आसा, म्हाजें काम लोकांनी जाल्ल्यान पळयल्लें आसा। आनी परत एकदा खात्रीपूर्वक सांगता की कवळे पंचायतीचे सरपंच हांवूच जातलो, इतलें नक्की, हितून इल्लोय दुबाव ना। पूण काम करता आसतना खूब उमेद जाता की लोकांनी म्हाका एक्चुली म्हाज्या मनान हे खेपे रावपा नाशिल्लें, पूण लोकांनी फुडें काडलो की तूं पंचायतीन जाय आनी तुजे शिवाय तें जावचें ना। हे खातीर हांव लोकांचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घेवन फुडें चल्लां। रत्नाकर परब उसगांव गांजे पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 7 रावला। लोकांनी फुडें काडला म्हूण खंय तो लोकां खातीर इलेक्शनाक रावला। हांव हे फावट 8 नंबरान म्हाका वोटींग, पूण हांव 7 नंबरान लढयता। 7 नंबर हेका लोकांचो हांव हेज्यान पयलीं 5 टायम निवडून आयिल्लो आसा। सरपंच 3 टायम जाल्लो आहा, उपसरपंच जाल्लो आसा। 26 वर्सां हांव पंचायतीक पयलीं आहलो। हे एका टर्माक हांव गॅप आसलें। आतां लोकांच्या म्हणणेनुसार हांव भितून देवला आनी लोकांचो जो पळय कितें तिस्क हाजो आनी विलेजीचो उसगांव विलेजीचो जो पळय कितें विचार मागणी आहा लोकांची ती हांव सक्सेसफूल करतलो अशें। मालिनी कांदोळकार तिवरे वरगांव पंचायतीन वॉर्ड नंबर 8 उबी रावल्या। ती खंय लोकां खातीर वावुरतली। डेव्हलपमेंट करपा खातीर हांव फुडें सरलां, कितें तरी कोणाचें बरें जावचें आनी सोशल वर्क करपा खातीर रावलां। आनी हांव खूब तरेची एक्टिविटीज करता, 1200, 2000च्यो, मागीर लॉनाच्यो करता, 20, 25, 30 हजाराचे, मागीर 2 लाखाचे, 25 लाख पर्यंत बिझनेसा खातीर सुद्दां लोनाचे करून दिता हांव। तशें सोशल वर्क करता, रेशन कार्ड बी सगळें करून दिता आनी सगळें हें जावपा खातीर हांव फुडें सरलां। रस्ते जावपाक जाय, कचरा मागीर लायटीचे इलेक्ट्रिसिटी परत लायट माशेलान खूब फावटी वता, मागीर नळाचें उदक सारकें बारीक येता, उदक येना सारकें, लोकांक खूब त्रास जाता आनी कचऱ्याचे बी खूब त्रास जाता। खळयो सारक्यो ना, सारकें बांदलेले ना, मागीर स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय। सगळें ह्या खातीर हांव फुडें सरलां। जॉन परेरा कुर्टी खांडेपार पंचायतीन वॉर्ड नंबर 3 रावला। तो म्हणटा आपणे कितलीशीच कामां केल्यात, ताच्या परफॉर्मन्साचेर लोक ताका हाडटले। हांवें वॉर्ड नंबर 3 ह्या वार्डान 4थी फावटी हांवें फॉर्म भरला। 3 फावटी हांव पंचायतीचे मेंबर म्हणून जाल्लो आसा। तितून भितर हांव 1 फावट सरपंच जाल्लो आसा, 1 फावट हांव डेप्युटी सरपंच जाल्लो। आनी हे पंचायतीचे जे फावटी हांवें नेतृत्व केलां त्या टायमार हांवें पंचायतीन विकास करपाचें भरपूर हें करून हांवें विकास केला। एक म्हणजे मेन विकास, फाटले फावटी हांव जेन्ना सरपंच जाल्लो तेन्ना हांवें खांडेपारची पंचायत ही सामकी हेका येयल्ली म्हणपाक गेली ती हांवें रिपेर करून सगळी AC पदान सगळें तितून बसयलें। त्या शिवाय जेन्ना कुट्टी आमचें सब ऑफिस आसलें तें येयल्ल्या वर्सा रेंटेड ऑफिस आसतालें, तें हांवें ओन ऑफिस केलें हांव सरपंच आसतना। ताजे शिवाय हांवें आनी कितले रोड वायडनिंगाचे NOC बिल्डरा कडल्यान हेंचे कडल्यान तेंचे कडल्यान हाडून हांवें त्या टायमार आमचो आमदार आसलो ताका हांवें हेल्प केल्लो आसा। आनी आतां जर हांव परतून पंचायती येयत जाल्यार हांवें फाटले फावटी ट्रक पार्किंगाचो इशू हांवें हातीक घेतलेलो, म्हजे कडेन आसली ती फायल, त्या टायमार हांव सरपंच ना जाल्या कारणान तें उरलें। आनी त्याच बरोबर एक कुट्टी ओपा जंक्शनाचेर खांडेपार मार्केट मिनी मार्केट कॉम्प्लेक्स एक बांदपाचें हें म्हजें एक सपन आसा। सागर मुळवी बांदोडे पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 7 उबो रावला। हो वॉर्ड गोंयचो नंबर 1 वॉर्ड करपाचो प्लान ताजो। तो म्हणटा सरकाराच्यो स्किमी लोकां कडेन सारक्यो पावंक जाय। जे भुरगे आसा आमचे सगळे वाड्यावयले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की काका तूं सगळ्यांची बारीक बारीक कितें कामां आसता ती करता जाल्यार हे फावटी तूंच पंचायतीक उबो राव आनी आमची जी कामां आसा ती सगळी वेवस्थीत जावनी, सगळ्या वार्डाची। आमचो वार्ड जो आसा तो नंबर 1 वार्ड जावनी गोंयान, हे पद्दतीन आमी काम करूया म्हणून तेंच्या सगळ्यांचो सपोर्ट आनी ते स्वता जिद्दीन आमी जिखपाक जाय म्हणून प्रयत्न करता। सो स्थानीक आमदाराचो बीन कसो कितें तुका सपोर्ट? स्थानीक आमदार तो आमचो आमदार न्ही, तर त्याच्या सहकार्या शिवाय काय फुडें काय जावपाचें ना।
जर पंच म्हणून निवडून येयलो जाल्यार जे कितें आमचे म्हणजे सामान्य लोकांचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते तेज्या माध्यमांच्यानूच आमकां फुडें व्हरचें पडटलें. आनी खुबशे लोकांची अशी कंप्लेनी आसा की ज्यो कितें गजाली ज्यो स्किमी आसा गव्हर्मेंटाच्या थ्रू येता त्यो तेंच्या पर्यंत पावना, मोजकेच कोणाक तरी पावता किंवा आनी कितें जाता. तर आमी ते प्रत्येक घरांनी पावयतले. सांतान फर्नांडीस कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 3 रावला. ताजो अजेंडा ओवरऑल डेव्हलपमेंट. आनी म्हणजे तुम्ही पळयला त्या वार्डान आमचो कचरो तो आजून पासून कोणूच व्हरना, बेश्टीच बिल करून बी खाता. तेंचेर हें करपाक प्लस गटर लायट स्ट्रीट लायट्स ह्यो केन्ना थिंगा मेंटेन जायना सारक्यो. काळोख तर काळोखूच आसता. कितले फाटी पंच फाटी निवडून येयले तांकां जर सांगलें आनी ते कानारूच घेयना आसलेले. ते गटर जेका लागून ते जळारी जाता तेजे पासून ते दुयेंस हें जाता. ते सगळे गटर क्लीन करपाचें हें म्हजें पयलीं हें आसतलें. आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ वार्ड हेका हांव ध्यान दितलो. सूरज नाईक कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 7 इलेक्शनाक रावला. गटारां साफ करप, कोयराचो विलो आनी उदकाचो रेग्युलर सप्लाय ताच्या अजेंडाचेर. हांव हेज्या पयलीं माजी सरपंच पंचायतीन म्हणून माजी सरपंच म्हणून काम केलां पंचायतीक. तसोच आतां रावंक सोदतां आनी लोकांचो भरपूर म्हाका प्रतिसाद आसा. आनी म्हाकाच तेणी फुडें काडला लोकांनी सगळ्यांनी आमच्या वॉर्डाचे की तुमी फुडें सरक आनी कामां परत आमकां करून दिया म्हणून कामां. की ती 5 वर्सां कांय काम जाल्लें ना, फाटले पंचायत केली ना. आनी खुबशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आहा. जशें गटारां म्हणटू कचऱ्याची कांयच कामां जाल्लीं ना. कोणें सामकें निग्लेक्ट केल्लें आमच्या वॉर्डाक. तशेंच आतां उदकाचे समस्या आसा. भरपूर पायपलायनीचो प्रॉब्लेम जाल्ला. सिवरेजेचें काम चालू आहा आनी पायपलायन ब्लॉक जाल्ले आहा उदकाचे. ती समस्या सोडोवपाक जाय. न्यू पायपलायन घालूंक जाय. हे सगळे समस्या सोडून हाडपाक हांव खूब प्रयत्न करतलो. नागेश नाईक कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या वॉर्ड 10 उबो रावला. नागेशान ताच्या वॉर्डाचो डेव्हलपमेंट प्लान सांगलो. माझे ते वोटर्स आसा वोटर्सांक एक मॅसेज दिता. म्हाजे कडेन जी कितें आतां फर्स्ट टायम सेकेंड टर्म हो म्हाजो. सेकेंड टर्माक म्हाजी कितें कामां कंप्लीट उरलेली आसा ती कंप्लीट करतलो. आयज हांवें म्हाज्या वार्डाक ग्रावंड ओपन स्पेस जी अगरवाला कडेन आशिल्ली आयज हांवें 22,000 स्क्वेअर मिटर पंचायती अंडर हँडओवर करून घेतलेली आसा. तेच प्रमाणे म्हाज्या त्या ग्रावंडाचें काम पंचायती लेवलाचेर हांवें करून घेतलेलें आसा. चार वॉकिंग ट्रॅक घातलेले आसा. बॅडमिंटन कोर्ट घातलेले आसा. जे तलाव आशिल्ले तलाव हांवें ऑलरेडी तो बांदपाचो आसा. तो मातसो इनकम्प्लीट आसा तरी पूण आमी पयर JCB घालून सगळें क्लीन केल्लें आसा. तशेंच कचऱ्याची भरपूर हें आशिल्ली ते कचरो सुद्दां हांवें अलवट लायल्लो आसा. आनी कचरो जो आमच्या दारांनी वचून तो कलेक्शन करता. आनी आयज आमच्या कचऱ्याचें सुद्दां कांय थंय इतलें क्लिनींग आसा. पयलीं खुबशे दाळ पडटाले कचऱ्याचे. आयज थंय पळोवपाक गेल्यार कचरो आयज ना आमचो. आनी कचरो एकदम ना जाल्यार वार्ड नंबर 10 आमचो इतलें क्लिनींग आसा. वेस्ट लोकांचो आमच्या वोटर्सांक सुद्दां म्हाका खूब हेल्प मेळटा. आनी त्या वोटर्सां कारणामुळे हांव आयज कचऱ्याचो प्रोजेक्ट करपाक पावलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.